in the house, and I'm always a good well-wisher of Vijay Sardesai. Now he thinks that I am his enemy or whatever. There are no enemies in politics, and आमी करचेच नो enemy. अशें म्हाका दिसता की हांव थिंगा वयता to see that some solution comes out, and Vijay needs to walk the path with me for that solution. Walk the talk. No, walk the path. So आमकां सोडून गेल्लो आहा आतां न्हू, तो ज्या दिसा मंत्री जाला त्या दिसासून आमकां सोडला तेणें. ही नीड्स टू वॉक द पाथ विथ मी. हांवें सांगलेलें आहा काल पासून एक वन मिडिया पर्सन कॉल्ड मी. आय सेड ही इज ऑन क्लाउड 9. ही शूड कम डावन. आनी गोंयच्या लोकांक वयर जे कोण कुपांनी बसता पळय ते मंत्री आनी आमदार लायक ना गोंयच्या लोकांक, स्पेशली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांक. हांव म्हणना तेजे अगेन्स्ट कांयच उलयना. तो आमचो कलीग, आमचो फ्रेंडूय आसलो. तो अजुनूय बसून हांव फ्रेंड मानता ताका. पूण तेणें रियलिटी चॅक करची. तेणें वयर जो तर क्लाउड 9 बसलो जाल्यार जमनीर येवचो. लेट अस वॉक द पाथ अप टू द सॉन्सडो. आय एम देर टू एसिस्ट यू एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर. तेणें म्हाका गार्बेज मिनिस्टर म्हणलें. नो प्रॉब्लम, आय एम गार्बेज. कॉल मी गार्बेज. आय एम रेडी टू एक्सेप्ट. आय एम गार्बेज मिनिस्टर. हांवें तें घेतलेलें आहा गोंयचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आनी आय एम रेडी टू एसिस्ट माय डियर फ्रेंड एंड माय कलीग इन द हाऊस, विजय सरदेसाय. I call him my colleague because people of Margao and Fatorda should not suffer because of political differences between Michael and Vijay, or BJP and Goa Forward, or Congress and Goa Forward. Nothing like that. See, this is the fundamental right of a citizen to have the cleanliness around him clean, and it is the job of the municipality. It is the job of the contractor. They have failed. Okay, they have to first admit they have failed. आमकां सेम प्रॉब्लम आसले. आयज जो 2,40,000 टन गार्बेज थिंगासर पडलेली आहा सोंसड्याचेर, आनी ती ट्रीट जावंक ना. इतली वर्साची गार्बेज, आनी एवरीडे आनीक वाडटा. आमकां सेम प्रॉब्लम आसले. कलंगूट प्लेटोचेर 5 लाख टन आसली. 5 लाख टन कांदोलीची गार्बेज, कलंगूटची गार्बेज, आरपोराची गार्बेज, पार्रा, गिरी, सालिगांव, आनी खंयचे खंयचे लोक हाडटाले. शिवोलचे, ते हिंगासरले अंजुनचे, वागातोरचे, शापोराचे, सगळे लोक हाडून थिंगाच गार्बेज उडयताले. सो तो व्हडलो दोंगर जाल्लो गार्बेज. तो आमी ट्रीट केलो, तो आमी रेमिडिएट केलो, आनी तो आमी जमणीन सगळ्याक स्प्रेड केलो, आनी तेजेर गार्डन लायले, तेजेर झाडां लायली. तेजेर आयज आमी आतां 4 वर्सां जालीं तेजेर वेगवेगळे आमी फ्रूट बेरींग आनी वेजिटेबल लायता. तेजेर भेंडे लायता, कॅप्सिकम लायता, चिलीज लायता, सगळे लायता. सो हांवूय म्हणटा बाब विजय सरदेसाय, ही इज अ ग्रॅज्युएट इन एग्रीकल्चर. तेजे कडेन डिग्री आहा. डिग्री आसली म्हणून जायना. काम करपाक कळपाक जाय. तेजे खातीर जमनीर येवपाक जाय. पयलीं म्हाका खोशी भोगली तो काल सोंसड्यार वचून येयला. हांव कितें म्हणटा की हांवूय येता आयज गार्बेज मिनिस्टर. तो म्हाका गार्बेज मिनिस्टर म्हणटा. आय एम कमिंग ओवर देर टू एसिस्ट यू. आय एम कमिंग टू सी दॅट रेमिडिएशनाचो आमी एक टेंडर घातला टू रेमिडिएट द गार्बेज वीच इज कलेक्टेड ओवर देर फॉर सो मेनी इयर्स. तो रेमिडिएशन प्रोसेस करपाक आमकां जागो जाय. तो आयडेंटिफाय करूंक येता. हांवें आयकलां 30,000 मिटर थिंगा सायडीक जागो आहा, एक्वायर्ड बाय द म्युनिसिपॅलिटी फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी. सो आमी थिंगा फॅक्टरी घालूंक येना. आमी तो ट्रीट करपाक येता. आनी नई फॅक्टरी जो तर थिंगा घालपाक जाय, तांकां जो तर जाय, म्युनिसिपॅलिटीक जो तर जाय, मडगांवच्या लोकांक जाय, फातोर्डेच्या लोकांक जाय, कुर्तोरीच्या लोकांक जाय, आमी घालपाक रेडी आहा. पूण आमी म्हणना तुका आयजूच म्हाका हें दी म्हणून. तेणी एक लेटर केला, तुमी वी हॅव फेल्ड, यू टेक ओवर म्हणून. आमी तशें टेक ओवर करूंक येना. वी आर कमिंग टू एसिस्ट यू. These issues only happen, that has taken place only after you becoming a minister. What is it? See, I'll tell you, I am talking on this issue from 2011 before becoming minister, and we have brought. आमी एक काम करून दाखयल्लें आहा, उलोवंक ना. 1 वर्स आमी उलयले तिडकीन 2012 आनी 13 आमचें काम चालू जालें, आनी फर्स्ट प्लांट आमचे हितून जाला. सो आय डोंट हॅव टू गिव अ सर्टिफिकेट फॉर माय सेल्फ दॅट आय हॅव परफॉर्म. पीपल ऑफ गोवा नो, पीपल ऑफ इंडिया नो. आय हॅव गॉट द एवॉर्ड फॉर दॅट वर्क वॉट आय हॅव डन. सो हांव बेश्टें उलयना. आमी काम केल्लें आहा, आनी हेंच काम आमी बांयगणी करतले. हेंच काम आमी
सोसड्यारूय करतले बट आमकां हेल्प तेजो जावा न्हू. हांव म्हणना की विजय सरदेसाय म्हाका नाका, दिगंबर कामत म्हाका नाका, रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हाका नाका, म्हाका हे सगळे जाय आनी क्रेडीट तांकां दिता हांव. यू कम एंड सी आवर प्लांट. तुम्ही जर तर पळोवंक ना प्लांट, विजय सरदेसायन आमचो प्लांट पळयला आनी ही हॅड स्पोकन हायली अबाउट आवर प्लांट. आतां तो म्हणटा हो सारको न्हू म्हणून प्लांट. हांव नको कितें पळय तेका खंय दुसरी टॅक्नॉलॉजी जाय, ताका जाय ती टॅक्नॉलॉजी घालया. तेणें येवनी तरी चीफ मिनिस्टराक मेळोनी. आमचोच डिपार्टमेंट तो. हांव डायरेक्टर तेन्ना बसून आहलो जेन्ना विजय येयल्लो आमच्या गार्बेज प्लांटार. तो तेन्ना हाय लेवलाची मिटींग करतालो बिटवीन CM आनी तो मिनिस्टर, टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर. आमी टावन प्लॅनिंग बीन मागूंक ना, आमी गार्बेज मागला. हांव गोंयची वेस्ट जो जनरेट जाता गोंयच्या लोकांच्या घरांनी तो साफ करपाचो म्हाजो एक इट्स नॉट अ हॉबी ऑर समथींग, इट इज अ पॅशन. इट इज माय पॅशन. आय लव टू डू to take care of this waste. Then why this which is war of generated. words? He is doing that. He is my dear friend and I am requesting him, let us stop all this political drama. He told me हांव तियात्र करूंक येता म्हणून सोसरे. हांव तियात्र करूंक येना रे बाब विजय सरदेसाय, यू आर माय फ्रेंड. लेट अस डू अ गुड जॉब टुगेदर. बरें काम आमी वांगडा रावन करुया. हें तेका हांव मिडिया कडसून सांगूंक सोदता. कित्याक तेजो फोन केला हांवें तेका. म्हाजो फोन घेवंक ना तेणें. फोन घेवंक ना म्हाजो. हांवें ताका आतां ऑफिशियल एक लेटर धाडला की आय एम कमिंग टू सोसडो म्हणून. आय एम दिगंबर कामताकूय धाडलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन हाडलो CM तो, रेजिनालाकूय धाडलो. आय एम कमिंग टू सोसडो म्हणून. प्लीज बी देयर एट दीस टायम. सो लेट अस वर्क टुगेदर टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. वर्क टुगेदर. हांव 2 ब्रीज क्रॉस करून येता. पणजेचो अटल सेतू ब्रीज आनी मागीर जुवारीचो ब्रीज. 2 ब्रीज क्रॉस करून कोमोडसून हांव सोसड्यार येता. सो तेणें चिंतपाक जाय की आय एम नॉट कमिंग टू डू पॉलिटिक्स ओवर देर. हांव थिंगा बसपाचो ना इलेक्शनाक. म्हणजे रस्त्यान खड्डे आसून हांव येता थिंगा. सो ही हॅज टू वेलकम मी अँड से दॅट आय एम रेडी टू वर्क विथ यू.